बागा टिटोस क्लबाच्या सामकारच्या वाठारांत भिकाऱ्यांचें प्रमाण बरेंच वाडलां. हाका लागून येवपी पर्यटकांक हे भिकारी बरेच सतोवपाक लागल्यात. हे भिकारी गोंयचे न्हय, गोंया भायले हे तांकां पळयल्यार लेगीत कळटा. पुलीस तांचेर कित्याक कारवाय करना? थळावो आमदार हो प्रश्न कित्याक सुटावो करना? आनी ह्या भिकाऱ्यांक कोणाचो तेंको आसा ताचेर थळावे लोक जाप मागतात. गोंयच्या पर्यटन थळाचें नांव भिकाऱ्यांक लागून संवसारीक पावंड्याचेर पेड्ड्यार जावपाक लागलो असो हुस्को थळावे लोक व्यक्त करतात. हे पळयात, कालांगूट वाठारांत भिकाऱ्यांचें प्रमाण कशें वाडलां तें. ह्या भिकाऱ्यांचो टायम टेबल आनी थळां सुद्दां फिक्स आसात. सकाळीं दर्यादेगेर आयिल्ल्या पर्यटकां कडेन भीक मागप आनी सांजे कालांगूट नायट लायफ सुरू जाता तेन्ना क्लबाच्या कुशीक किंवा खाणाच्या जिन्नसाच्या दुकानां लागसर तशेंच हेर पर्यटन थळा कडेन उबे रावन किंवा बसून जाता त्या परिस्थितीन भीक मागप. आमकां गोंयकारांक तांकां पळयल्यार सहज कळटा की हे गोंयचे भिकारी न्हय म्हणून. मात गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयांत भीक मागपी लोक आसात असो समज आतां जावपाक लागला. कालांगूट बागा टिटोस क्लबाच्या वाठारांत सध्या महाराष्ट्रांतल्या उस्मानाबाद वाठारांतले लोक भीक मागपाक आयल्यात. ह्या भिकाऱ्यांनीच तशी खुद्द कबुली लेगीत दिल्या. कितले जाण भीक मागपाक आयल्यात हे मात ते सांगपाक तयार ना. आनी महत्वाचें म्हटल्यार ल्हान भुरग्यांक सोरो पिवपाक घालून तांकां बेशुद्ध अवस्थेन घेवन हे लोक भीक मागतना दिश्टी पडटात. कहाँ से हो? कहाँ से हो? कौन से गांव से हो? हाँ? कितने लोग उस्मानाबाद? हाँ, कितने लोग आए महाराष्ट्र उस्मानाबाद से? सही में बताओ. हाँ, कितने लोग आए? ये छोटी बच्ची तुम्हारी है? बेटा का है. तो कितने लोग आए महाराष्ट्र से उस्मानाबाद से? बहुत आए. कितने कितने आए? हमें भी पता होना चाहिए ना. थळावो आमदार मायकल लोबो तशेंच पुलीस ह्या भिकाऱ्यांचेर कारवाय कित्याक करिना? तांकां कोणाचो तेंको आसा? कोण तांचो गॉडफादर असो प्रश्न थळावो नागरीक शिवा मोरे हांणी केला. हे भिकारी हांगा येवपी लोकांक सामके विटयतात अशें शिवा सांगता. भिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशीय मागणी ताणें केल्या. कलांगुटान न्हू आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. कलांगुटान न्हू जायते अशे भुरग्यांक घेवन बसतात. मायनर भुरग्यांक आवय बापूय म्हणटात आपले खंयच्यान भुरगीं हाडटा, कितें हाडटा. भुरगीं पिलेलीं आसा. भुरग्यांक कितें घालता, सोरो घालता, कितें घालता म्हण आमी नको. भुरग्यांक सारकें ते न्हिदेना. भुरग्यांक घेवन हांगासर भुरग्यांक घेवन ती भीक मागतात. CWC आमची CWC आहा, सावथ आहा, नॉर्थ आहा, तेंच्यांनी पळोवंक जाय असली इलिगॅलिटी चलता म्हणून. चायल्ड हेल्पलायन तेंच्यांनी पळोवंक जाय. हे अशे भुरग्यांक हांगासर घेवन बसता ही कितली लजेची गजाल ती पळयात. ट्युरिस्ट स्पॉट कलांगूट हो. मायकल लोबोचें लक्ष खंय आहा मायकल लोबोचें लक्ष? असले तुजे धंदे तुजे हांगासर एरियेन चलता. एक भिकारी पळय भुरग्यांक घेवन भीक मागता. गोंयचें नांव आमची स्मार्ट सिटी म्हणटात. आमची स्मार्ट सिटी कितले लोक पिड्यार जाता हांगा. हेची काळजी मायकल लोबोन घेवची. आनी हांगा कितें पळय इलिगल धंदे चलता आनी हांगासर भीक मागता तेंकां सगळ्यांक पुलिसांक ताणें इन्स्ट्रक्शन्स घालचे आनी हे सगळ्यांक उठून हांगासर हो वाठारो तो क्लियर करून घेवचो. ताणें हेजेर ताणें बरे तरेन लक्ष घालचें. गोंया भायल्यान आयिल्ल्या कांय लोकांचे पंगड आतां सामके प्रोफेशनल भिकारी जाल्यात. धडधाकट आसून लेगीत काम करच्या परस बाबडेपणाचें एक्सप्रेशन दिवन आनी पर्यटकांचो जीव खावन फुकट दिसावडो कसो मेळटलो हें तांकां बेस बरें खबर आसा. भिकाऱ्यांचो हो प्रश्न फकत कालांगूट बागा इतलोच न्हय. गोंयच्या खंयच्याय पर्यटन थळाचेर मार्केटांत ना जाल्यार देवळाच्या भायर तुमकां अशे भिकारी दिसतलेच. हांगा खास तुमकां नमूद करपा सारकें म्हटल्यार हे भिकारी चिल्लर पयशांची भीक घेनात. 10 रुपयांच्या नोटी सावन सुरवात, ती दिल्यार साहब इतने में क्या होगा असो उरफाटो प्रश्न करून हे भिकारी तुमच्या मनीसपणाचे पाशियेस पळयतात. सरकारान जाता तितल्या बेगीन वयल्यान सादो दिसपी हो प्रश्न सुटावो करचो. नाजाल्यार गोंयांत पर्यटन थळां आसा म्हणच्या परस गोंयांत पर्यटन थळांचेर भिकारीच चड भरल्यात अशें कांय दिसांनी आयकुचें पडत ही भिरांत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.